Tarakai begi begi Mornaveri utruci Tarakai begi begi Mornaveri utruci Karkatuli karu kamka Uswara tu aru kamka Amchi patka utrunalto Sasnik jirinda kunvoto Tarkai begi begi Morvaveri utruci Tarkai begi begi Morvaveri utruci बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयची मिसाची भेट आमी पेटयता आत्म्यांक पावलो डिसूजा दुसरो इंटेन्सांव पयल्या वर्साचो उगडास करून मिंगेल मेनेझीस देवान तांकां सुर्गीचें सूख फावो करूंक आपल्या पुता जेजूच्या पुनर्जिवंतपणांत वांटो दिवंक तांचे खातीर मागुया. सोम दिसा निमतान आयच्या दिसाक आमी मागता आना मेंडेस, डायना तिमोथियो, जनाया आफोन्सो तांचे खातीर मागतना दुसरी भावां भयण आपलो जोल्म दीस मनयतात तांकांय मागण्यांत दवरून देवाची कृपा, देवाची मजत, देवाचो आशिर्वाद मागुया. काजराच्या वर्सा निमतान आमी मागता जोकी आनी मारिया गोन्साल्वेस तांचे बरोबर दुसरी भावां भयणां आपल्या काजराचें वरोस मनयतात तांकांय सगल्यांक मागण्यांत दवरून देवाची उपोट बेसांवां तांचेर, तांच्या कुटुंबाचेर, लोकनीक जिविताचेर पडोवंक मागुया. पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाची काकलुतीक उलो मारुया. हांव पतकी पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा वयल्यान म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचलून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसरतपाक येवन सदांच आंकवार मारीक सगळे देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Amen. Somia, somia kakutko. Somia, somia kakutko. Prisa, prisa kakutko. Prisa, prisa kakutko. Somia, somia kakutko. Somia, somia kakutko. प्रार्थुया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गरज ओगेपणान बापा मुखार दवरुया. सर्वेस्परा तुजे पोरजेची मागणी दोयन आयक. आमच्या मनशां स्वयं घेवन येता ते तुज्या एकल्याच पुताच्या जल्माक लागून आमी संतोसता. तो वैभवान येतलो तेन्ना सासणाच्या जिविताचें इनाम जोडूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणाक. Amen. गितांतलें गीत ह्या पुस्तका वेले वाचप. हो म्हज्या मोग्याचो तालो,
म्हजो मोगी पर्वत उतरून कसो येता तो पोले पर्वता वयल्यान उडयो मारून दोंगरा वेल्यान धांवून तो येता. म्हजो मोगी पुरुश मेरवा सारको वो ताच्या पोरा सारको. पोले तो आमच्या दुर्गा फाटल्यान उबो रावला. जोनेंतल्यांतल्यान तो भितर नोदोर मारता. बुरकांतल्यान चोरया दोलो मारता. म्हजो मोगी उलोवंक लागता. तो म्हाका म्हणटा, ये गो म्हज्या काळजा गोड्या, म्हजी सुंदरी ये. कित्याक पोले हिवालो येवन गेलो, पावसालो सोंपलो, पृथ्वीर फुलां दिसूं लागीं. कुशाल गितांचो वेल पावलो. आमच्या देसांत कोवड्याचो साद आयकूंक येता. रुमडीची फळां पिकूंक पावल्यांत आनी फुलवून दाखवेली आपलो पोरमोल विस्तारतात. ये गो म्हज्या काळजा गोड्या, म्हजी सुंदरी ये. कोडपाच्या वेरांनी आनी दोंगराच्या पालसोनांनी लिपून रावतल्या म्हज्या पारव्या, तुजें तोंड म्हाका दाखय. तुजो तालो म्हाका आयकोसो कोर. कित्याक गोड गोड तुजो तालो आनी सुंदर तुजें तोंड. देवाचें उतर हें. देवाचे उलकार. जबाब. बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. सगळीं म्हणया, बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. सितार वाजोवन सर्वेस्पराक दिनवासात. 10 तारांची किन्नोरी करून ताका सोड गितां गायात. ताच्या मानांक एक नवें गीत रचून गायात. सगळे तुमचे हिकमतीन स्तोत्रां गायनांनी ताची वाखाणी करात. जबाब. बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. सर्वेस्पराची मांदावळ सासनाची. ताच्या काळजाचे ओत्रेक सोस्तीचे सोस्तीक तोखतात. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण ओळखता ती पोरजां बागी. असले पोरजेक आपले दायज करून ताणें विचून काडल्या. जबाब. बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पोलेनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचेच सोवे काळजाक सोतोस भोगता. ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. जबाब. बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय. आमचे मोदें देव तूं आमचो राजा आनी समर्थ दिनार. सर्वेस्परा आमच्या देवा, आमची सोडवण करूंक ये. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदियाच्या दोंगराचेर आसल्या एका शारांत दोडवडान गेली आनी जाकारेसाच्या घरांत भितर सरून तिणें इलिझाबेथीक नोमान केलें. इलिझाबेथीन मारियाचें नोमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी इलिझाबेथ
पोवीत ओतम्यान बोल्ली. व्हडा थाड्यान तिणें म्हणलें, उस्तोऱ्या भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजे कोशेचें फळ. आनी म्हजे सुम्याची आवय म्हजे सरशी येवची म्हूण खरेंच म्हाका फावो जालें. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली. आनी तुवें सोत मारलें देखून तूं सुभागी, कित्याक देवान तुका सांगलें तें घडटलें. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा हायची दोनी वाचपां आमकां खुशालकायेचो संदेश दितात, संतोषभरीत जिविताचो संदेश दितात. जेन्ना ही खुशालकाय जेन्ना आमी एकामेकाक भेट्टा, जेन्ना आमी आमच्या लागशिल्यांक मोगाच्यांक भेट्टा, तेन्ना कोण परी आमी खुशाल जाता, कोण परी आमचें जिवीत संतोषभरीत जाता हाचेर नियाळ करून ही दोनी वाचपां आयच्या दिसाक आमकां आपयतात. पयले वाचपांत गितांतलें गीत ह्या पुस्तकांतल्या वाचपांत हो बरोवपी आमकां दोगां मोगयांची खबर सांगता. आनी कोण परी मोगी आपल्या मोग्याक आपयता, कांय बऱ्या मोगाळ उतरांनी ताचें तो वर्णन करता. आनी जेन्ना दोगांय मोगयां एकामेकाक भेट्टात तेन्ना तांचे मदें कसले तरेची खुशालकाय तांकां अणभवूंक मेळटा तें बेस बरे भाशेन ह्या पयल्या वाचपांत आमचे मुखार दवरलां. आयच्या शुभ वर्तमानांत बाबा म्हणलो तेंच मारिया आनी एलिझाबेथ हांचे दोगांचे भेटे वरवीं तिंच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान कोण परी खुशालकायेन उडी मारली हाची खबर ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां मेळटा. बाबा म्हणलो सायबीन माय आंकवार मारिया देवाच्या पुताची आवय जावची आसली, ही बरी खबर तिका परगट केल्ली. त्याच बरोबर तिची सोयरी एलिझाबेथ ती बी जाणटे पिरायेर तिणें एका भुरग्याचो गर्भ सांबाळला. 6व्या म्हयन्याची ती आसा. आनी खबर जेन्ना दूत सायबीन मायक आंकवार मारयेक दिता तेन्ना शुभ वर्तमान आमकां सांगता ती धोडवळान थंयसर तिचे सेवेक गेली. आनी ती भितर सोदतांच थंयसर पावतांच दोनूय अस्तुऱ्यो ह्यो एकामेकाक भेट्टात. जाल्यार हे भेटे वरवीं दोग भुरगे तांच्या कुसव्यांत आसतले तांची भेट जाता. आनी एके भाशेन जुआं बातिस्त एलिझाबेथीच्या कुसव्यांत हे भेटे वरवीं खुशालकायेन उडकी मारता तें ह्या शुभ वर्तमानांत आयकूंक मेळ्ळां. बाबा म्हणलो देवाचें उतर आयच्या दिसाक कितें आमकां सांगता. जेजूची आनी आमची भेट जाता, देवाची आमची भेट जाता तेन्ना ती जावन आसा खुशालकायेची घोडी. आनी हेंच कितें बाबा म्हणलो ह्या दिसांनी आमी करूंक वेता. जेजू देवाचो पूत आमचे खातीर देव सोयम सोडून मनीस सोयम घेता, मनशाचें रूप घेता आनी जल्माक येता. जाल्यार तो आमकां भेटूंक येता तेन्ना ताचे जल्मा दिसाक ह्या दिसांनी आमी ताका भेटूंक तयार जाता. आनी ताची आनी आमची भेट जाता तेन्ना वेगळेच तरेची खुशालकाय बाबा म्हणलो आमकां अणभवूंक मेळटा. बाबा म्हणलो हें जावन आसा खाशेलेंपण ह्या नातालांचे परबेचें, कित्याक देव आमकां मनशांक मेळूंक येता आनी ह्या मेळा वरवीं हे भेटे वरवीं आपली खुशालकाय तो वांडटा. जेजूच्या आख्या जिवितांत बाबा म्हणलो तेंच जालें. जितलो लोक जो लोक बऱ्या मनान जेजू चडशें गेलो, जेजूक भेटलो तेन्ना जेजून दिलोली खुशालकाय तांणी अणभवली आनी खुशालकायेन भरून ती आपल्या घरा परतली. ही तांची भेट सुफळ जाली, ही तांची भेट फळादीक जाली. ही तांचे भेटे वरवीं ती तांणी खुशालकाय अणभवली. आज हे मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना आनी ह्या व्हड गुटाचेर आमी नियाळ करूंक वेतना जेजू जावन आसा आमचो मोगी. जाल्यार जेजूचे भेटेक या. जेजू आमकां भेटूंक येता जाल्यार आयतें मन आमचें दाखोवया आनी हे आमचे भेटे वरवीं मोगयां कशी जेजूक भेट्टा तेन्ना जेजू आमकां भेट्टा तेन्ना जेजून हाडलोली खुशालकाय तुवें आनी हांवें अणभवूंक आनी सदांच सदांकाल हेच खुशालकायेन जियोंक आमकां आदार कर म्हूण
एमिसाचे भेटेंत मागुया. भेटवणेक आमी गायन गावया. वेदीचे उणे असावे. C40 पान 40 C43 पेज 46. वेदीचे उणे असावे आमची काळजां दोवरता. सुखानी दुःख आमगेले जेजू तुका भेटयता. सुखानी दुःख आमगेले जेजू तुका भेटयता. म्हज्या भावमडेन म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर्पद्वेदार देवा बापाक मानतात असलें जामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतले मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सभेच्या लावा सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलुतीन तूंच आमच्या हातान घालताय. तुजे पोदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणीचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय भरतात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर्पद्वेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी पोरकोटले. उतरा वडत्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवांवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे पुर्वेक संतोसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली. ताका मेळून आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां दिवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्वर स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. हूं स्वर्गीय तुका सोय सोय. सर्वेस्वराचे नांवी येता ताका सोय. हूं स्वर्गीय तुका सोय सोय. बाबा, खरंच तूं पवित्र तर सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सुसुकवेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हटलो. तो आपली आशिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच आनी काल्स घेतली तुका नव्याने देन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस घेयात आनी आदले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात.
Pavartazo good purgatorium. Gesù melo, Gesù ci vonsala, Gesù nofian येतो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दीन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणींची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समस्यांची येवेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपापल्या घरांनी रावन नेमिसा बेटीन वांटो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे आनी आमचे माय सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जोसेफ, भाग्योन एलिझाबेथ, भाग्योन दोनदूत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपतवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. पवमडीनो जेजू आमचो मोगी, ह्या मोग्याची भेट दिसा दिसपटी वेगवेगळ्या जिविताच्या घुडीतांनी आमकां जाता आनी हे दर एके भेटे वरवीं आमकां आमचो मोगी आमचें जिवीत खुशालकायेन भरता. ताणें भरला आनी भरीत आसा. सगळे तरेची खुशालकाय तो आमकां दिवंक सोदता. आमचें जिवीत संतोश भरीत, खुशाल भरीत ही आपले भेटे वरवीं ताणें केलां. देखून ह्या वेळार असले ताच्या बरेपणा खातीर उपकारी काळजान दिनवाशी मनान जेसून शिकयलें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां यो, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतूय आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सहजकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रचोट की पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येता आनी रासवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाल तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवय आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप कटले. आमची ककलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप कटले. आमची ककलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप कटले. आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काटा ती. शिळेच्या जेवणांक पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजूक आमच्या काळजांनी शोधना गाऊया. सोमया जेजू ये ये. D30 568 D38 पेज 68. सोमया जेजू येदू ये. आमच्या काळजांना राबुके. सोमया जेजू येदू ये. आमच्या काळजांना राबुके. बाप्पा कडसून देवून आयलोय. आमचे सारको मुनीस जालोय. सासणांक तुझे येवजण जाले. आमचे मोदे विराटकोचे. सोमया जेजू येदू ये. आमच्या काळजांना राबुके. सोमया जेजू येदू ये. आमच्या काळजांना राबुके. मुखेल सैमान घालतो जालोय. तक्रारूपान दिसती पडलोय. आमची बाकां कान उडयताय. शांती तुजी आमकां वाडटा. सोमया जेजू येदू ये. आमच्या काळजांना राबुके. सोमया जेजू येदू ये. आमच्या काळजांना राबुके. पवित्र आत्म्यान आमकां बोलताय. बाप्पा सारकी आमकां करताय. बाबळ तुजी आमी सगळीं. दिरान आयल्या तुजे सरशी. सोमया जेजू येदू ये. आमच्या काळजांना राबुके. सोमया जेजू येदू ये. आमच्या काळजांना राबुके. प्रार्थूया. भोववर्ती देवा आमच्या मोगाळ बाबा, ह्या तुज्या पवित्र गुठांत आमी वांटो घेतला देखून आमकां तुज्या भुरग्यांक निरंतरी राख आनी सांबाळ. मोगान आमी तुका खालती रावोशें कर. आनी हे पुरी आत्म्याचें आनी कुडीचें तारण सुबामपणी आमकां मेळून दी. हाचे वरवीं तुज्या पुता जेजून हाडलेली खुशालकाय आमी अनुभवूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्विस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. जेजूच्या जल्माक आमच्या काळजांचो गोठो तयार करूंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. शेवटाचे गायन गावुया. बाळका तुये. G3 5 आणि 8 G3 पेज 98.
Kristi lokaudeda Vargak poduk sutta Nadalang orvota Surgianut sutta Kristi lokaudeda Vargak poduk sutta Nadalang orvota Surgianut sutta Tu